कमीत कमी 35-36 वर्सांतली. हय. आता किती इन्सिडेंट जाला? आता सध्या पडपाची परिस्थिती आहा ती. आनी पळय जायत आमची मरण आहा हांगा. आमी शेजारी सामके नेबर. तेच पयलीं गोवोरमेंटान कितें उपाय करचो. हितून भितर कितें आसा म्हणटा तुमी? मळी आसा सगळी. म्हळ्यार झाडां बी पिड्ड्यार जावपाक शकता, घरां गेल्यार झाड पडपाक शकता, झाड पाड जावपाक शकता, मनीस मरपाक शकता, ते वासान सगळे जेंट सगळें मरपाक शकता, रोगराई जावपाक शकता मोठी. आसा ती आमी ल्हान आसतना स्टार्ट जाल्ली. त्याची नंतर एक मदीं चल्ली एक 10 वर्सां मागीर बंद जाली. कळ्ळें तुका. मागीर आदली 2012-13 ही स्क्रॅप करपा खातीर तेमी स्क्रॅप करपाक स्टार्ट केली. तेन्ना स्क्रॅप काडले पळय तेन्ना हिंगचेच लोकल पंचायती तांकां शिल्ड आहली. कळ्ळें तुका. सपोर्ट आहलो. सगळें स्क्रॅप आहा तितलें हालें, मळी आहा ती टँकां बंद दवरली आनी एक टँकां बंद दवरली. कळ्ळें तुका. ही आयज फुट्टा तेजें कारण ही हें न्ही. कळ्ळें तुका. ही मॅन मेड मिस्टेक. ही जाय म्हूण बंद दवरली आनी ही आज फुट्टा. कळ्ळें तुका. हेका म्हणपा ना कितें ही आयज फुट्टा म्हण. ही पयलीं केल्ली कर्मां ही आयज आमकां भोगची पडटाय. दुसऱ्यान केल्लें कर्म तुमकां भोगची पडटलें म्हणटा तुमी. कितें जावपाक शकता ही फुटली जाल्यार? ती लाखांनी तितून लिटर हें आसतलें, ती मोलायसीस आसतली आनी ती आयज ती 10 वर्सां जाली बंद जाल्या. तिची खंयची भितर कितें टॉक्सीक कितें जाला तें सांगूंक शकना. ती येयल्ली डायरेक्ट वाट ना वचपाक. हेजे पयलीं ती पॉल्युशन करता म्हणूनच ती कंपनी बंद केल्ली. आतां ती वचपाक वाट ना. ती डायरेक्ट आमची रेजिडेन्शियल एरिया भितरूच वचपाचें तें उदक आहा तें. हांगा सगळी क्रावडेड आहा न्ही. कितली सुमार घरां आहा? हजारांनी आहा न्हू. अरावंड आसतलें 1,500-2,000 हजार वस्ती आहा आमगे सकयल. सगळे लोकांक इफेक्ट जावपाक शकता. जातलोच न्ही तो. करचें म्हणटा तुमी. प्रशासनान कितें करपाक जाय आतां? आतां पयलीं केलें तो मिस्टेक आज भोगपा पडटा जालें. पण आतां हेजे मुखार तेज्याकी वायट जावचें न्ही म्हणटल्यार गोवोरमेंटान कितें करचें. कळ्ळें तुका. जाय म्हूण बंद दवरली आनी आज फुट्टा. कळ्ळें तुका. हेका म्हणपा ही टँक भायर आसा ती मोलेसीस वेस्टेज भरून दवरलेले ते तशेंच आहा. आनी ते टँक पळय पळोवपाक शकता की कंप्लीट हें जाली. एक सायडीक बसली ती भितर आनी ती आतां तेजी ब्लास्ट जावंक शकता, जावं फुटपाक शकता. तेन्ना सरकारान जावं आमचे बाकीचे हांगची सरकारी यंत्रणेन सरकारान तेजेर एक्शन घेवची हो आमचो मेन हें आसा. आनी मेन म्हळ्यार ही फुटली जाल्यार तितूंतलो हें आसा पळय मोलेसीस म्हणटा ती आयज बरी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी ती फाल्यां थोडी एक म्हाका दिसता 2 ड्रॉप सुद्दां ह्या झाडाचेर पडले जाल्यार झाड मरता. कळ्ळें तुका न्ही. आनी हें सकयल गेलें न्ही जाल्यार हो सकयल आमचे खालवडेच्यान सकयल दर्यांक पावता. म्हळ्यार पाणेफोंडा ह्या सायडीच्यान दर्यांक उदक वयता ह्या न्हंयचें. आनी ही फुटली जाल्यार ह्या सायडीक दर्या हितून न्हंय मेळटा आनी दुसरी म्हळ्यार ह्या वाड्यांनी वयता. म्हळ्यार आमचे हांगा पारेघाटा जावं हो वाडा ह्या वाड्यांनी सगळ्याक तेजो इफेक्ट जातलो. म्हणून हांव मागतां की जावं आमचे कलेक्टर जावं हांगचे आमगेले आमदार हेमी तेजो इमिजिएटली म्हळ्यार आयज कितें म्हणटा तेजो हें घेवचो. कित्याक ना जाल्यार तेजी हें इफेक्ट मोठो डिजास्टर जावपाचे चान्सीस आसता म्हणटा शकता. आनी कितलींशीं वर्सां जालीं ही जी पेग्वीन आल्कोहोल कंपनी चलताली पयलीं. म्हाका दिसता अशी एक 30 वर्सां जालीं बंद आसा ती. आतां 30 वर्सां बंद जाल्ल्याक म्हाका दिसता तितून तो जो स्टोर जावन आसलो तो माल तो तसो हे जाम जाला आनी आयज तो गॅसान कसो फुटलो म्हणून खबर ना. आयज तुमी पळोवपाक शकता टोटल जी टाकी आहा टोटल ती सायडी बॅन जाल्ली आहा. आनीक तशेंच आज सकयल फाटल्या वाटेन जर पळयलो जाल्यार थंय एक तेको नियरबाय 100 मिटराचेर म्हाका दिसता एक व्हळ आसा. जर त्या व्हळान सपोज ती गेली व्हांवोन जाल्यार टोटल आहा तें सगळें दर्यान वतलें. हांगा खंय तुजे गालजीबाग तळपण त्या न्हंयेंतल्यान डायरेक्ट दर्यान वतलें. तशेंच हे सायडीन तुगेली लोकवस्ती आसा आनी आमचे काणकोण वाठारांत म्हाका दिसता टोटल एक 3-4 हजार घरां आसा पळय. टोटल इफेक्ट टोटल लोकांक हे जावपाक त्रास जावपाक शकता. आनी आयज आमी सगळ्या प्रशासनाक कळयल्लें आसा. IDC आयज अजून म्हळ्यार पावलो ना हांगा. IDC चेअरमॅनाक कळयल्लें आसा, डेप्युटी कलेक्टराक कळयल्लें आसा, सगळ्यांक कळयल्लें आसा. कळ्ळें न्ही. पुलिसेक कळयल्लें आसा. अजून पर्यंत कोण पावलो ना. वरभर जालें कळयलें जाल्यार अजून कोण पावलो ना. कितलो टायम जालो तुमी? एक वरभर जालें अंदाज. कळ्ळें. तेमी टीम धाडटा म्हणला पूण केन्ना येवपाचें खबर ना. लोक मरतकच येवपाचे की लोक आसतना येवपाचे ते अजूनय कोण पावलो ना. लोक आसतना पावल्या बरो इतलें मागता. कळ्ळें. आनीक जाता तशी ज्या तरेन लोकांची सेफ्टी पळयन आनीक लोकांची सेफ्टी पळयन ती खाली करची कशी करून हांव सांगपाक शकना. तेजे पयलीं हांव सरकारा कडेन मागता आनी आमच्या काणकोणच्या आमदारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन 10 दीस भितर ही खाली करची. ना जाल्यार आमी फुडली डिसिजन घेतले.
ना कितें पूण करपाक आतां जाय. आतां हे नीट खंयच्याय टायमार कोसळपाक शकता न्ही. कोसळपाक शकता. हांव म्हणटा कितें खबर आहा, आतां येवन तरी पळोवपा जाय आसलें न्ही. एक अर्दवर जावन गेले, सगळ्याक कळयलां, अजून हांगा कोण पावना, पोलीस पावनात, कलेक्टर पावना, कोण सगळ्याक कळयलां. बरोबर आज आमी श्रीस्थळ पंचायतीच्या काणकोण IDC जे पेंग्वीन अल्कोहोल जी पयलीं फॅक्टरी चालू आशिल्ली अल्कोहोल काडपाची, ताजी जी मोठी टाकी आशिल्ली की ती टाकी रिकामी करची, काडची अशी मागणी म्हाका दिसता गेली कितलींशींच वर्सां की पंचायतान हाजे कडेन वारंवार केल्ली आसा आनी हांवें हाजे कडेन केल्ली आसा. आनी हो विशय आसतना आज कोर्टांत आसला आसा आनी कोर्टांत आसल्या तरी आसतना की आज म्हाका दिसता ती थोडीशी बँड जाला अशा प्रकारचें सिच्युएशन दिसपडटा आनी एक मोठें डिजास्टर जावंक शकता की अशा प्रकारचे स्थानीक लोक सरपंच बाकीच्यांनी म्हजें निर्देशन हाडून दिलें. हांव आतां सायटीर आयिल्लो आसा आनी सायटी वयल्यान हांवें डेप्युटी कलेक्टराक तांकां इंटिमेशन करून आसा न्ही फाल्यां ह्या संदर्भांतलें म्हणजे IDC जे प्रमुख जे आसा त्याच बरोबर हांगा फॅक्टरी एंड बॉयलर्स की तांच्या खात्यान घेता की तांचे कडेन फाल्यां इन्स्पेक्शन करून आसा की ताजे संदर्भांत जो निर्णय सरकारान घेवपाक जाय त्या संदर्भात रिपोर्ट जातलो आनी तात्काळ म्हणजे आज हांव मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयतलो आनी जर हे येदे प्रकारची ती टाकी जर पडली आसत जायत न्ही मोठ्या प्रमाणात डिजास्टर जावंक शकता आनी ते डिजास्टरा पासून आमकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर आसा की सरकारान तत्काळ लक्ष घालून ते करपाक जाय. ह्या संदर्भात तो विशय हांव आज मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो आनी कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आसा की डेप्युटी कलेक्टर किंवा IDC आनी हांकांय इंटिमेशन दिवन फाल्यां पर्यंत ताणें इन्स्पेक्शन करपाचो निर्देश आमी दिल्लो. 20 वर्सां पयलीं एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली आनी तेंची सोऱ्याची जी वेस्ट जी आसा मळी ताका आमी मोलायसीस म्हणटा ही साठोवन दवरपा खातीर एक व्हडली टाकी हांगा बांदलेली. ही फॅक्टरी रोखडीच बंद पडली. आतां जवळ जवळ 20 वर्सां जाली ही फॅक्टरी बंद पडल्या. त्या नंतर तेणी आपले बाकीचे सामान आयले पळय ही टाकी आनी ती मोलायसीस स्टोर केल्ली आशिल्ली ती हांगाच उरली. गांवच्या लोकांनी खूबदां मागणी केली, आमी मिडियांतल्यान सुद्दां तेजेर खूबदां बातमी केल्ली आसा की ही टाकी आनी ही मोलायसीस हांच्या काडून व्हरची म्हणून. आज ही खंय मोठो आवाज येयला आनी टाकी खंय तरी बँड जाल्ली आसा. हे जर तर टाकी फुटली जाल्यार हांगा तेकोन लोकवस्ती आसा, हजारांनी लोक रावतात, सगळ्यांक इफेक्ट जावपाक शकता, उदक दुशीत जावपाक शकता. तशेंच हें उदक व्हळांतल्यान दर्या वचून नुस्त्याचेर ताजो परिणाम जावपाक शकता. हे सरकारी यंत्रणेन कितें आसता बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून लोक हांगा भिल्ले आसात.